attention of the House is All drawn to तरी the घाल pressing त्याला issue. कोयकारांचो अन्याय केला तो आज हँडलूम यू कॅन टॅप कॅप टोपी घाल तू येस स्पीकर सर ट्रेडिशनल वेश धारण करून येवपा खातीर कोणी हांगा हाडून हांगा बांदियाना घालून येयले बांदियाना घालून येयले तशें कितें आसा नाजाल्यार कॅप घालून येतले बरी Because the attention of this House is drawn to the pressing issue of prime spaces in Vasco City being occupied by many rent-a-cars, thereby depriving the general public, office goers, shopkeepers and of people visiting Vasco of parking. येस Repeated requests to the RTO authorities to take strict actions have fallen on deaf ears. Also, buses in the main market near the municipality are parked haphazardly, blocking access to the morning office goers. Requesting Honorable Minister to intervene and give justice to the common people by taking strict action against these violators. Because जर एकूच मिनटान आता ऑनरेबल मिनिस्टराक सांगला हांवें प्रत्येक टायम RTO ऑफिशियल्सांक हांवें धा पासून सांगून अजून पर्यंत तांचेर एक्शन कांयच जायना. इवन कदंबा बसीस थोड्यो ब्लॉक करता आनी कशे पार्क करता. प्रायम स्पेसीस ज्यो आसा ज्यो रेंट कार्साच्यो आसा त्यो ठरावीक हांच्यो लायनीन लायिल्ल्यो आसा. एक 50 गाडयो 60 गाडयो आनी जे ऑफिस गोअर्स वता नॉर्मली नाल्यार स्टुडंट्स आसता कोणीय आसता तांकां चान्स मेळना. मिनिस्टरा कडेन येस स्पीकर सर हांवें मान्य आमदाराक सांगला हांवें स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाक लायला आनी सांगल्या परत येवन ते लायता आनी ब्लॉक करता. हे प्रॉब्लेम आज आख्खे गोंयांत जाला. रेंट कार हुंयच वचून पार्क करता. पयर मडगांव मान्य दिगंबर कामतान एक केस हाडली आमी रोखडे एक्शन घेयले. हिंगाय हांव रोखडे एक्शन घेता. येस श्री विरेश बोरकर. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.